जशें आमी तुमकां पयलीं सांगलां खंयची स्पर्धा जावं भाग घेवप हे सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट आसता आनी ह्या स्पर्धेंत तुमी भाग घेतलो म्हणून परत एकदा तुमकां मन काळजांतल्यान हांव तुजे आभार मानता। आयज ह्या आकाशकंदील स्पर्धेक आमकां नामनेचे परीक्षक लाभलेले आसात आनी तांची नांव अशीं आसात श्री संजय हरमलकर, राजेश साळगांवकर, सुनील नाईक हे सगळे फायन आर्ट्स आपली कला गोंय न्हय भारतभर आनी भारता भायर जायते वेळा आपली कला प्रदर्शीत केल्या आनी नामनेचे कलाकार आनी ह्या क्षेत्रांत खरें तांकां खूब म्हायती आसा आनी हे परीक्षण करपाक आनी हे चूज करपाक आमकां खरेंच खूब त्रास जाले कित्याक ते परीक्षण तशें जावंक जाय। सगळ्यात पयलीं हे परीक्षण केलां म्हणून सर तुमचे मन काळजांतल्यान हांव आभार मानता। तशेंच दुसरे परीक्षक आसले कळंगूट मतदारसंघांत दामोदर मडगांवकर, विपर्णा वायंगणकर आनी गोरख मांद्रेकर। प्रत्येकाने आपापले विचार मांडलेले असतात। सगळ्यात पयलीं हांव तुमच्या मतदारसंघाचे लाडके आमदार मायकल लोबो माझे फ्रेंड जावन आसात, खूब वर्साचे फ्रेंड, गोंय राज्याचे उपसभापती आसतात। ते गेली हांव हे 4थे का 5वें वर्स पळयता हो कार्यक्रम हांगा आयोजीत करीत येयल्ले आसात आनी स्वता कलाकार न जावन कलाकारां खातीर तेणी खूब कितें केल्लें आसा। प्रत्येक विशयाचेर प्रत्येकान आपापले विचार मांडल्यात, पण हांव तुमच्या समोर ह्या निमित्तान तुमी व्हडल्या संख्येन हांगा उपस्थित आसात। उत्तर गोंयांतले काही लोक आसात, ह्या मतदारसंघातले आसात। तुमचे कडेन हांव ह्या निमित्तान एकूच मागणें करूंक इच्छिता की आमच्या सबंद हिंदुस्थानात म्हण गोंयांत म्हण दिवाळी येता, चवथ येता, क्रिसमस येता, सगळे त्योहार येतात आनी प्रत्येक फावटी आमी पळयता की फुगोट्यांचो शिवर आसता। तो प्लीज हांव तुमचे कडेन पांयां पडटा, खरो सांगता पांयां पडटा, हे फुगोट्यांचो वापर तुमी करूं नाकात, प्लीज करूं नाकात। आनी दुसरी म्हणजे प्लास्टिकाचो उपयोग करूं नाकात। खंयच्याच मार्केटान वचा पोतयो हाडटाना तुमी प्लास्टिकच्यो पोतयो तुमच्या घरान तुमी एक पोती कपड्याची हाडून दवरा, बाजारान वयताना ती पोती उगडासान घेवन वचा, बाजार हाडल्या उपरांत ती पोती बरी घरान दवरा, नेक्स्ट टायम परत सेम पोती घेवन तुमी बाजारान वचा प्लीज। हांव मायकल लोबो बाबा हांगा आसा, आमी BJPचे कार्यकर्ते, आमी अनेक जाण हांगा कार्यकर्ते जे वावुरतात त्याच्या वांगडा, आमी आमच्या स्वताच्या हातीन ही घाण जे लोक उडयतात वचात थंय विचार खोटे दिसताले, आमी आमच्या हातीन काडटा। भाजपाच्या तर्फे आमी सोशल वर्क म्हणून ही घाण काडटात आनी तुमकां दिसत ही घाण उडोवपी अशिक्षीत लोक जाल्यार ना, शिकलेले लोक जे फ्लॅटांनी रावतात, बंगल्यांनी रावतात, सकाळचे वयताना घरचो कोयर पोतयेन भरून घेवन वयतात आनी वाटेक कोण कांय दिसना असलो काय ती पोती थंय उडोवन वयतात। प्लीज प्लीज अशें करूं नाकात। आपले घर जशें नितळ दवरतात तशें आमचें गोंय नितळ दवरा, आपलो गांव नितळ दवरा, आपली पंचायत नितळ दवरा, आपलें आरोग्य नितळ दवरा। ही स्पर्धा खरें म्हळ्यार अत्यंत म्हत्वाची जावन चालली आसा। आमच्या कळंगूट मतदारसंघातले जितले कलाकार आसात तांकां आपले गुण दाखोवपा खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी मायकल बाब दिता, हे पयलें। आनी म्हाका दिसता गोंयांत पयलेच फावटी अशे तरेची स्पर्धा नॉर्थ गोवा लेवलाचेर जाता। म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा दिस इज द हिस्ट्री विच इज मेड बाय मायकल लोबो की फर्स्ट टायम सबंद गोंयांत जायना ती आमच्या कळंगूट आनी नॉर्थ गोंयांत जाता। आनी हें करपा खातीर ताच्या हातूंत ताका दिसता की आमच्या कलाकारांक फुडें हाडपाचें आनी दिवाळीची उमेद ही सगळ्यांक दिवची अशें ताका दिसता म्हणून ही स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा। आज तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मायकल बाबाक बरें आरोग्य दिवचें आनी अशेंच मोठ्यान काम करपाक देवान ताका मोठी मदत करची अशें मागता।